प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची पयली चीट 57 to 66 पर्यंत. आनी आमी आतां देवाचें उतर पयलें आयकोया आनी त्याच्या उपरांत त्या उतराचेर आमी नियाल करुया. जुआंव बातिस्ताचो जोग. इतले म्हणसर एलिझाबेथ पोरसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे ताय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजा सामारी आनी सोयरी दायरी तिका पोरबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियास म्हूण ताका नांव दिवंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दिवंक जाय. आनी ताणें तिका सांगलें, तुज्या घरांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कितें नांव दिवचें काय म्हूण ताच्या बापायची खुशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें आनी फोडी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळीं शेजारी तटाकली आनी जुदेयाच्या आख्ख्या दोंगरी मुळकान ह्यो घडण्यो गाजताल्यो. आनी आयकतल्यांनी तो आपल्या मनान रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो तो तुमकां दिसता, कित्याक सर्वेस्पराचो हात ताचे सोबे आसलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी आयच्या शिवर्तमानान आयकलां की जुआंव बातिस्ताचो जल्म कसो जाता तो, आनी जल्म जाल्या उपरांत आमी आयकता कोहें ताका ताचें नांव मेळता म्हणून. आनी बाबणे आमी सगळीं जाणो की इकराई वडीन जेन्ना जुआंव बातिस्ताचो बापूय जाकारिया देव मंदिरान आसलो आनी तो एका देव मंदिराचें काम करतालो, तेन्ना आंच बोडवो गाब्रियल ताका येता आनी ताका म्हणटा, तुजी बायल घोरबेज जातली आनी तूं ताका आनी तुमकां एक पूत जल्मतलो आनी ताचें नांव तुमी दवरतल्यार जुआंव. पूण भाव भयणीनो, जाकारिया ती खबर आयकोन तो देवाचें उतर मानिना, तो देवाच्या उतराचेर सोत मारिना. आनी कितें घडटा, तो मोनो जाता. आनी जेन्ना जुआंव बातिस्त जल्मता आनी ताका तो लोक जो 8व्या दिसा आयिल्लो ताका विचारपाक ताच्या पुताचें नांव कितें जातलें तें, तो एका फोंड घेता आनी ताचें नांव बरयता आनी तो म्हणटा ताचें नांव जुआंव जातलें. 63 वडीन आमी आयकता की जुआंव बातिस्ताचो पाय जाकारिया बरयता ताचें नांव जुआंव. आनी जेन्ना तो आपल्या पुताचें नांव जुआंव म्हणून बरयता तेन्नाच की ताजे वेळार ताचें तोंड उगटें जाता, ताची जीब सुट्टा आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागता. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन जुआंव बातिस्ताक देवान उतर दिल्लें आंच बोडवा गाब्रियला वरवीं. पूण जाकारियान तें उतर आपल्या मनान धरूंक ना, ताणें भावार्थ धरूंक ना आनी तो मोनो जालो. पूण देवान ताका सांगलेलें की तुका एक पूत जातलो आनी ताचें नांव तूं जुआंव दवरतलोय म्हणून. आनी जेन्ना जुआंव बातिस्त जल्मता आनी तेन्नाच आपलो ताचो बापूय जाकारिया ताका नांव जुआंव म्हणून दिता, त्याच वेळार ताची मिलाक जाता आनी ताका पेकोणीन फावो जाता. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत तेच भाशेन आमी कितले फाटी आमी जाणून आमी देवाचें उतर आयकता, आमी जेन्ना मिसाक वेता, आमी बायबल स्टडी करूंक वेता, आमी रितीराक वेता, कितले फाटी आमी देवाचें उतर आयकलां, पूण तें खरेंच आमी आमच्या काळजान दवरलां, खरेंच त्या उतरा प्रमाणे आमी चल्ल्या.
हो फकत तें आयकलां, आमचें मिसबॅट केलां, आमी आमचें देवस्पण केलां, पूण घरा गेल्या उपरांत तें आमी उतर विसरल्या आनी तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत करपाक आमी विसरल्या आनी तेन्ना आमकां कितले त्रास आमी भोगूंक पावता आमच्या जिवितांत. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हें देवाचें उतर आमी घेता, आमी केन्नाच मनीस जावची नात, आमकां त्रास मेळचो ना. कित्याक जेन्ना आमी हें देवाचें उतर पवित्र आत्म्या उदेशीक करूंक पावता तेन्ना देवाचें सगळें बरें आमकां फाव जाता. खरेंच हे जेन्ना जाकार्याक पूत जाता, जॉन बातिस्ट जल्मता, तेच भाशेन आमच्या जिवितांत देवाचें सगळें बरें घडून येतलें. जेन्ना आमी हें देवाचें उतर पाळटले, खरेंच दिसपट्ट्या जिवितांत कोत्तले आनी चड करून हें देवाचें उतर जें आमी कोत्ता आमकां जोयत मेळलां तें आमी दुसऱ्यांक सांगूंक पावतले. आयज तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक जेन्ना आमी एक दीस उरलो आमकां नातालांक, आमची तयारी ह्या देवाच्या उतरा वरवीं घट जावनी आनी आमी देवाचें उतर दिसपट्ट्या जिवितांत आमी पाडूं. खरेंच आमी जेजूक ह्यो काळ आमच्या जिवितांत दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजी जाता तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.